म्हणतले अशें दिसता. ज्या पद्दतीक तुम्ही बाब दामू नायक आणि रोहन खंवटे हांकां ताळयो मारलो, थोडे हसून म्हाका सांगपा लागले ना जाल्यार चड बरें म्हणून. आनी हांव सरकाराच्या वतीन ह्या चिखलकालाक आयला म्हटल्या उपरांत एक 5 मिनटां तुमच्या मदीं उलयतलो. म्हाका खबर आहा तुम्ही सगळ्या जाणांची भाशणां आयकपाक येवना, तर तुम्ही महेशजी आयकपा खातीर हांगासर सगळे आयल्या. सगळ्यात पयली आयच्या ह्या चिखलकाल्याच्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे माशेलात गावात आयिल्ल्या सगळ्या समेस्त गोंयकारांक हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयतां चिखलकाल्याचो. आमी वेगवेगळे काले पळयल्यात, पण चिखलकालो हो एक वेगळ्याच पद्दतीचो कालो. ज्या चिखलकाल्याक आमच्या GTDC म्हणजे भारत सरकाराचो टुरिजमाचो अवॉर्ड जर कोणाक फावो जाला जाल्यार तो चिखलकाल्या खातीर फावो जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव GTDCचे अभिनंदन करता. आणि पारंपारीक चिखलकालो हो उत्सव म्हणजे ह्या देवस्थान समितीच्या सहकार्यात आम्ही नॅशनल लेवलाचेर व्हरपाक शकले. आणि ह्या पंचतत्वेंतल्या पृथ्वीचे महत्व, मातयेचे महत्व कितें आसा हे आमी सगळ्या जाणांक दाखोवपाक शकले. आमी पळयता मातशी माती आंगाक लागत जाल्यार आमी बेगीन बेगीन न्हाता, पण चिखलकाल्याच्या निमित्तान एकामेकांक मातीत लावपा खातीर आमी सगळे जाण चिखलकाल्याक येता. ती माती आंगाक लायता, तोंडाक लायता, थोडी तोंडान वता. सगळी कडेन भुरगे व्हडले सगळे श्रीमंत गरीब जाती पाती सगळं मतभेद विसरून आमी चिखलकालो मनयता. आणि त्याच चिखलकाल्याच्या सुरवातेक आज आमी सुरवात करता आषाढी एकादशीच्या ह्या पूर्व संध्येक हो येदो व्हडलो कार्यक्रम आमी हांगासर मनयता. लोकांचो उत्साह वाडचो, लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडचो, आणि तोच हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर हो येदो व्हडल्या कार्यक्रमाचें आयोजन आमच्या GTDCच्या वतीन, आमच्या टुरिजमाच्या वतीन आमी हांगासर मनयता. ह्या कार्यक्रमाक खासा करून आमचे GTDC आमच्या टुरिजमाचे मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक, आमचे स्थानीक आमदार बाब गोविंद गावडे आणि GTDCचे चेअरमॅन बाब केदार हे हांगासर आसात. आमी 2 गजाली आसा की आज एकादश तीर्थ आमी महागणपतीच्या प्रांगणात आजच सुरवात केले. एकादश तीर्थ म्हटल्यार कितें तुमी पळयलें की गोंयांतली पुरातन ज्या देवळाक 800 वर्सां अशी पुराय जाल्या अशी देवळां घडये कदाचित थोड्या गोंयकारांनी पळोवंक ना आसतली, अशी देवळां पळोवपाची संद गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हांकां दिवची म्हणून एकादश तीर्थ हे आयच्यान सुरवात करता. म्हणजे एकेकाळी इन फ्युचर गोंयाक दक्षिण काशी म्हणून वळखले वताले. आणि ह्या देवळांनी जर तुम्ही पळयशात ही देवळां स्वच्छ सुंदर दवरपाचें काम आयज पर्यंत देवस्थान समितीचे पदाधिकारी करता. तांच्याय खातीर एकदां नेटान ताळयो मारात. आणि हे सगळे हे करता आसतना आमी पळयताले की 8 ते 10 वर्सां पयलीं आमी जर गोंया भायर वचत गोवा मे बी टेम्पल है क्या असे प्रश्न जे लोक विचारताले तांकां कळटलें की हय गोंयांत सन सँड सीच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी बी आसा. म्हणून तर इतकी देवळां आज आमी लोकांक दाखोवपाक सोदता. आणि हांवें एक म्हटलां की गोंयांतल्या लोकांक ह्या एकादश तीर्थ यात्रेक वांटेकारी जावपा खातीर विशेष करून सिनियर सिटीजना खातीर 50% कन्सेशन दिवचे. तांच्यांनी बी देवळां जी आसा ही पळोवची आणि पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत आसलेली सगळी देवळां ही तांकांय पळोवपाचो योग येवचो म्हणून ही एकादशी तीर्थ यात्रा सुरवात केल्या. गोंयांतलो म्हणजे सगळे हिंदू आसतले कॅथलीक आसतले हे सगळे उत्सव आमी व्हडा संख्येक मनयता. आणि गोंयांतलो एकोपो टिकोवन दवरपा खातीर गोंय हे जाणा जाता. आमी ताका म्हणटा की सगळ्या धर्माचे लोक एकत्र रित्या रावता, बऱ्या पद्दतीन नांदता. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी हे गोंय राज्य आसा पुराय भारत देशाचेर वळखले वता की गोंय सारकिले अशा पद्दतीचे राज्य दुसरे कडेन ना. ज्या राज्यात की मागीर हिंदू आसूनी कॅथलीक आसूनी मुस्लीम आसूनी हे सगळे एका दुसऱ्याच्या धर्माच्या उत्सवात मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाता आणि व्हडा उमेदीत मनयता. आणि म्हणूनच तर म्हणजे आम्ही म्हणता की व्हडल्या प्रमाणात टुरिस्ट हे सातत्यात गोंयांत येता. गोंय सरकारात अशाच पद्दतीच्या ह्या देवळाचे पुराय डेव्हलपमेंट करपाचे प्रोजेक्ट हातात घेतल्या.
आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता असताना मोदीजीच्या कार्यकाळात नवे गोंय तुमकां पळोवपाक मेळटा. मुद्दामून पळयात फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात रस्ते, लायट आणि उदक न्ही तर वेगवेगळे बिल्डिंग्स म्हणजे अटल सेतू, ज्वारी ब्रिज, एके वाटेंतल्यान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जाल्यार दुसरे वाटेंतल्यान आग्वाद जेल म्युझियम ह्या सारकिले इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट आणि ह्याच प्रोजेक्टाच्या बरोबर गावातल्या देवळाचे ब्युटिफिकेशन, चर्चीच्या आवारातले ब्युटिफिकेशन हे सगळे आमकां पळोवपाक मेळटा. हे हाज्या पयलीं केन्ना 50 वर्सांक पळोवंक मेळूंक नाशिल्लें. अशें ह्या सरकाराची ही देण आसा. म्हणून तर हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारांक उलो मारता म्हणजे हीच युनिटी कायम दवरची आणि परत एकदा तुमचो सगळ्यांचो तेंको, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो असोच म्हज्या सरीत म्हज्या सरकाराचेर आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे गो माता की विठ्ठल रखुमाई जय हरी विठ्ठल, हरी विठ्ठल, हरी विठ्ठल. खूप खूप धन्यवाद. परत एकदा चिखल काल्यार परवा येऊन सगळ्यांनी चिखल लावून घेवचो इतकेच सांगता आणि माझ्या 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं, देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.